रॉंग एंगल मेळटलें. ओके, तुमचें नांव पयलीं सांगा आमकां आनी कितें इन्सिडेंट जालो तो सांगा. म्हजें नांव रोज सिक्वेरा. हांव आल्दोना पांतींतली आनी हांव सांगूंक सोदतां म्हजो नोंडेचो चेडो संजय स्कूल बिल्डींग आहा तें आधार कार्ड करतात पळय सेकेंड फ्लोर तिंतान आयज 10-20 पडलो. खंयच्या फ्लोरार? सेकेंड फ्लोरांतल्यान पडलो बी. पयलो तो पोत्र्यार पडलो, पोत्र्यातल्यान सारको सकला पडलो आनी पडलो तो उदारे पडोंक ना, पेंगटार पडलो. पेंगटार पडोन ताका खूब म्हणजे इंजरी जाली. एक तर हेड इंजरी जाली, तातूंत ताका 4 पोंत पडले, हाताकूय पोंत पडल्यात आनी मेन ताका प्रॉब्लम जाले ब्रिदिंगाचे, कित्याक ताका हाता लागीं सायडीक रिबान इंजरी जाली. तातूंत आतां ताका होल्ड केला थिसोर आनी पायप पास केला सो दॅट ही डजंट हॅव डिफिकल्टी इन ब्रिदींग. आनी तातूंत ताचें रगत भायर काडटात आनी एके सायडीन रगत इनवर्ड करतात, दुसरे सायडीन रगत घालात ताका. आनी रिब्सूय ताचे 2-3 इंजर्ड जाल्यात आनी ताका आतां खूब त्रास जातात. सकाळी जालें कशें जालें म्हणजे खंयच्यान पडलें, कितें मोडलें आनी पडलो? आनी कितें जालें तें तो भायर उबो आसलो थिसोर आधार कार्ड, ताची माय भितर गेल्ली डॉक्युमेंट्स दिवपाक आनी तो रेलिंगाचे थिसोर भायर पळयतालो सकला. ते रेलिंग थिसोरच्यान कॉलेप्स जालें, ते रेलिंग कॉलेप्स जालें. रेलिंग कॉलेप्सान म्हजो भुरगोय, म्हजो नोंडेचो चेडो ते रेलिंगा बरोबर बी पडलो. पयलो पोत्र्यार पडलो, पोत्र्यातल्यान सकला पडलो जमनीर. आधार कार्ड करपाक गेल्ले? वय आधार कार्ड करपाक गेली आनी तो स्कॉलान शिकता. संजय स्कॉलान शिकता. तो 43 इयर्स ओल्ड आहा आतां आनी तो संजय स्कूलान जाले 20 वर्सां जालीं शिकता थंयसर. आनी हांव मागता देवाक की म्हज्या भुरग्याक बरो कर, उबो कर. आतां ते स्पायनल इंजरी जाल्या, स्पायनल इंजरी हें जाला, कोडाक मार बसला खूब आनी दोतोरूय सांगो की स्पायनल इंजरीकूय हें जाला, कमरा सकयल वय सगळें हें जालां. मातशें आतां ताका कांयच गमना. थिसर टचूय केल्यार चिमटो काडल्यार म्हाका जाय तो उबो जाल्लो आनी म्हाका सगळ्याहून व्हडलें म्हाका तांचे अगेन्स्ट कंप्लेन करूंक जाय इस्कॉलाचे बिल्डिंगाचे. कित्याक आतां पळय आयज म्हजो नोंडेचो चेडो पडला, फाल्यां आनी कोणूय भुरगीं पडटलीं, कोण जाणटी उबी आहा, कोण बायलो उबो आहा, दादले उबे आहा, कोणाच्यानी पडो येतात. आयज म्हज्या भुरग्यां लागीं इन्सिडेंट जालें, हें कॉलेप्स जाला, तो हें दुसऱ्यांकूय जावं शकता. तो प्लीज हाचेर म्हाका एक्शन सारकें सिरियस जाय. आय वॉन्ट एक्शन टू बी टेकन आनी आय नो सर कालूस वील डू दीस. ही वील टेक एक्शन ऑन दीस. हेच्या पयलीं पयलें तुवें तशें? आनी हाचे पयलीं हांवें नोव्हेंबरान 2022 गेल्ली म्हज्या चेडवाचें आधार कार्डाचें करेक्शन करून. तेन्नाय हांवें ते रेलिंगाचे कुशीक हांवें हें पळयलें क्रॅक कहें आनी हांवें म्हज्या चेडवाक सांगलें मातशें थंय वचनाका बाय, तूं पडशी, तें हालताय, ते रेलिंग हालता. केन्ना कोणी सारकेंच करना ना. ते हांवें म्हणलेलें म्हज्या चेडवाक, पूण हांवें तांकां म्हणूंक ना भितर. पूण हांव सोजमता की तुमी हाचेर एक्शन घेतल्यात म्हणून. खास करके सर तर आमकां केन्ना सोडिना. आमी कितें आमचे प्रॉब्लम आहा ते आमी सराकूच सांगता आनी सर तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तूं आयलो आमच्या भुरग्याक पळोवंक आनी सर हाचे प्लीज कितें कर सर, म्हज्या भुरग्याक उबो जायचो कर सर, प्लीज सर. आय वॉन्ट टेन्शन. तुम्ही इन्सिडेंट हो सकाळी जालो कसो पळयता? इन्सिडेंटा निग्लिजन्स आनी कितें एक्शन जावपाक जाय? असेंब्लीन पासून हांवें हिशोब काडलो मेंटेनन्स ऑफ गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आनी हांवें इन्साल्ले पासून आय यू डुईंग रेग्युलर ऑडीट, वर्सा ऑडीट करूंक जाय. कित्याक हांवें सांगलोलें आतां हें संजय स्कुलान जालें, हांवें दाखयलें आर्किटेक्चर कॉलेजान, आर्ट कॉलेजान बिल्डींग थिंग हें प्लास्टर पडटा, लिकींग जाता आनी ते आनी पडले जाल्यार मागीर भुरग्यांचे डेंजर जातले. आयज आतां आमी आयकले ते प्रमाणे ते रेलिंग पडले, ते रेलिंग पडपा आशिल्ले ते पडले आनी भुरगो स्पेशल चायल्ड हॅज फॉलन. इट इज अ वेरी डोंट हॅव टू से द नेम. A special child has fallen. It's a very sad story. It's tragedy. Unfortunately,
that this had to happen in a school for special children. This is not safe environment. It's a special school where there should be safe environment. And if parents bring children here and they can't be assured of safe environment, I say, God help those who reach this building. But I say one thing with firmness, there has to be an accountability and somebody has to answer for this. Whoever it is, however high or low, I will demand that the police must register an FIR and prosecute whoever is responsible. This is gross negligence. This is endangering lives of individuals, and therefore these are cognizable offences which the police must register offences. And whether it's the contractor, whether it's the principal, whether it's the chairperson, whoever is responsible of this, I think one must make sure that the buck must stop at someone's door, because unless you don't catch the person, this will go on without any care. आमचे दुसरी बिल्डिंग पासून सरकाराचे कुडके पडटात, बिल्डिंग अनसेफ म्हणून आसात आनी लोक अजून आहा बिल्डिंगा भितर. This is not right, and I think that the government needs to wake up. Don't spend money more on events, don't spend money on other things, spend money in maintaining the infrastructure which you have. सगळे तुमचे बिल्डिंग आहात ते साम करून दवरात, रस्ते आहात तेय पासून साम करून दवरात, कित्याक आयज परोन पासून तुमी पळयतात डेली एक्सिडेंट्स कितले जातात. So these are infrastructure which you have to maintain. You just create an infrastructure आनी एक व्हडलो बिल्डिंग केलो मागीर मेंटेनन्स ना, that is wrong. So don't have tallest building, don't have latest technology infused building. Have a building which you can maintain, have a building which you will maintain, and make sure it will serve the needs of the people.